न्यूटना उपरांत एक व्हडलो सायंटिस्ट नेक्स्ट स्टेपार आमी गेले जाल्यार इन द स्टडी ऑफ लायटीचे आमी स्टडी चालू दवरुया. फुडें आमकां नांव मेळटा व्हडल्या सायंटिस्टाचें विलियम हर्शल. विलियम हर्शल हो एक्चुअली एस्ट्रॉनॉमर नाशिल्लो, अ व्हेरी स्ट्रेंज पर्सनॅलिटी. तो एक म्युझिशियन आशिल्लो. तो चर्चीन भितर संडे प्रेयरा वेळार ऑर्गन वाजयतालो, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजयतालो, म्युझिक कंपोजर आशिल्लो. एस्ट्रॉनॉमी ही फक्त ताजी हॉबी आशिल्ली, ताजी आवड म्हणून तो एस्ट्रॉनॉमी परस्यू करतालो. विलियम हर्शल हाज्या बद्दल फेमस आसा की ताणें एक प्लॅनेट डिस्कवर केलो. त्या प्लॅनेटाक ताजें नांवूय बी दिल्लें आसा. हर्शल त्या प्लॅनेटाक म्हणटात. वळखलें तुमी? युरेनस. सो डिस्कवरर ऑफ युरेनस इज विलियम हर्शल. पूण ताणें फिजिक्साचेरूय बी खूब भरपूर काम केलां. थियरी ऑफ लायट सुद्दां ताणें खूब स्टडी केल्या. न्यूटनाच्यान आमच्या हर्शल पर्यंत जो टायम गेलो त्या टायमान अशें समजतालें दॅट सुर्याची लायट 7 कलराची आसा आनी बिकॉज ते 7य कलर एकूच स्पिडीन आमच्या दोळ्यार पडटात आमकां ती लायट धवी दिसता. बिकॉज ऑल द 7 कलर्स रीच एट द सेम टायम आमकां धवे दिसतात. हे 7य रंग एक तरेचे. आमकां सूर्य धवो दिसता किंवा लायट येलो म्हणुया इज बिकॉज लायट ट्रॅवल्स इन द सेम स्पीड. द कलर्स ट्रॅवल इन द सेम स्पीड. अशी थियरी न्यूटनाची आशिल्ली. पूण विलियम हर्शलान हे रॉंग प्रूव केलें. अशें एक्चुअली नाशिल्लें. विलियम हर्शलान एक इंट्रस्टिंग एक्सपेरिमेंट केलें. हर्शलान एक लायटीची स्ट्रेंज डिस्कवरी केली. ताणें डिस्कवर केलें की स्पेक्ट्रमान जे 7 रंग आसात, वायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हे 7 रंग आसात. हे 7य रंग एकूच इंटेन्सिटीचे नासतात. तांकां आपली एक मायनर वेगळी वेवलेंथ आसता, टेम्परेचर आसता आनी वायलेटच्यान सुरू करून रेड पर्यंत प्रत्येक कलराक प्रॉपर्टीज आसात. हे आमच्या विलियम हर्शलान डिस्कवर केलें. खूब इंट्रस्टिंग ताणें एक डिस्कवर केली की जे एंड आसा, वायलेटच्यान जी लायट सुरू जाता ते आनी जे रेडाक काबार जाता तितल्यान लायट एक्चुअली काबार जायना. लायटीचे इल्ले इल्ले भाग आमच्या सुर्यांतल्यान येतात जे आमच्या दोळ्याक दिसनात पूण ते येतात. फॉर एग्जाम्पल जे वायलेट, जे रंग सुरू जावचे पयलीं इल्लीशी टेम्परेचर येता ते टेम्परेचराक आमी म्हणटात किंवा ते इंटेन्सिटीक आमी म्हणटात अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट अर्थात आमकां दोळ्यान दिश्टी पडना. इट इज अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ लायट जी सुर्या पासून येता. आनी आमी म्हणटात न्ही की जेन्ना सुर्याचें गिराण जाता तेन्ना सूर्य पळोवंक जायना. इट इज बिकॉज ऑफ दीस फॅक्ट की सुर्याच्या गिराणा वेळार सुर्याची वायट लायट धांपता, चंद्र धांपता आनी फक्त अल्ट्रावायलेट लायट भायर सरता. वायलेटाच्या पयलीं आसता ती अल्ट्रावायलेट, व्हेरी व्हेरी डेडली आनी ती गरम नासता पूण ती पॉवरफूल आसता आनी ती इतली इंटेन्सिटी की तुमचे दोळे जळून वचपाक शकतात आनी तुमकां कळप पासून ना की जळून गेले म्हणून. इतली डेंजरस अल्ट्रावायलेट ही विलियम हर्शलान डिस्कवर केल्ली. उपरांत इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सो रेड जाले उपरांत बीम थंय स्टॉप जायना. इल्लीशी आनी एनर्जी आसता जी सुर्या पासून येता पूण ती आमकां दिश्टी पडना. ताका आमी म्हणटात इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेड म्हणजे तुमी एक्सपिरियन्स करतात डे टू डे. आतां तुमी भायर सरात, सुर्याच्या वतांत भायर वचून रावात, तुमकां सूर्य दिश्टी पडटलो, सगळे कडेन उजवाड दिश्टी पडटलो. तो उजवाड म्हणजे कितें? सनाची स्पेक्ट्रम, कलर्स. ते उजवाडा बरोबर तुमकां आनीक फिलींग येता. नोट करात, तुमची कात गरम जाता, तुमकां गरमी जाता, हीट. ही हीट म्हणजे कितें? ही हीट म्हणजे इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेड म्हणजे सुर्याची गरमी जी अलॉंग विथ द लायट आमच्या सुर्याच्यान भायर सरता. हे विलियम हर्शलान डिस्कवर केलें. पळयात. Sir Frederick William Herschel, born in 1738 in Hanover, Germany. Herschel became well known as both an astronomer and as a musician. He moved to England in 1757. Herschel is famous for his discovery of the planet Uranus in 1781, the first new planet discovered in the modern era. But Herschel made another dramatic discovery in 1800. He noted that filters of different colors seemed to pass different amounts of heat. Herschel thought that the colors themselves might be of varying temperatures. Herschel used 3 thermometers with blackened bulbs for each color of the spectrum. As he measured the individual temperatures of the violet, blue, green, yellow, orange, and red light, he noticed that all the colors had temperatures higher than the controls. Moreover, he found that the temperatures of the colors increased from the violet to the red part of the spectrum. After noticing this pattern, Herschel decided to measure the temperature just beyond the red portion of the spectrum in a region where no sunlight was visible.
To his surprise, he found that this region had the highest temperature of all. Herschel's experiment was important because it marked the first time that someone demonstrated that there were types of light that we can't see with our eyes. What Herschel had discovered was a form of light beyond red light, now known as infrared radiation. Our eyes are detectors that are designed to detect visible light. There are other forms of light that we can't see, as Herschel had discovered. Few animals can see infrared. However, rattlesnakes and other pit vipers have two small organs or pits between their eyes and nostrils that detect infrared radiation. Hence, even in the dark, they can accurately strike at warm-blooded prey. 1676 हे वर्सांत डॅनिश एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो ऑलेस रॉयमर ह्यो हाणें अनेक सक्सेसफूल डिस्कवरी केली, अनेक स्टेप फुडें गेली आमची लायटीची रिसर्च. ताणें डिस्कवर केलें स्पीड ऑफ लायट. फाटल्या एपिसोड आमी ऑलरेडी पळयल्या. स्पीड ऑफ लायट कितें आसा, ती कशी स्टडी करपाची हें ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलां. परत रिविजन करया. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतली फास्ट लायट ट्रॅव्हल जाता हें रॉयमरान डिस्कवर केल्लें. फुडें हे सगळे जे ताजे डिस्कवरीज आसा, स्पीड ऑफ लायट कशी डिस्कवर केली हे थोडे लोक विचारतात. इट इज अ व्हेरी सिंपल थिंग. गिराण जेन्ना जाता, सुर्याचे चंद्राचे न्हय, गुरूचें ज्युपिटराचें गिराण जाता. ज्युपिटराचे धाकटे धाकटे चंद्र आसात जे ताज्या भोंवती फिरत असतात आनी कंटिन्युअसली हे चंद्र जेन्ना फाटी वतात तेन्ना आमी ज्युपिटर्स एक्लिप्स अशें म्हणटात. सो हे फेनोमेना पळयतना रॉयमर हाणें डिस्कवर केल्लें स्पीड ऑफ लायट. सो स्पीड ऑफ लायटा बद्दल जालें. नेक्स्ट स्टेप इन द हिस्ट्री अँड डिस्कवरी ऑफ लायट वॉज इन 1678. एक सामको फेमस हॉलँडाचो फिजिसिस्ट, डच फिजिसिस्ट हॉयजिन्स. सो हॉयजिन्साची जी वेव थियरी ऑफ लायट आसा ती आमी खुबशी बिलीव करतात की इट इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट पण नॉट फुल्ली ट्रू. क्रिस्टियन हॉयजिन्स हाणें अशें बिलीव केलें की लायट जी आसा ती वेव फॉर्मान येता. आमच्या न्यूटनान सांगिल्लें ते कण कशे कॉर्पुसल्स येतात, पूण हायजिन्सान सांगलें की इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आनी ते वेव्जान भितर व्हायब्रेशन जाता ह्या पार्टिकलांचे आनी जे डायरेक्शनान लायट ट्रॅव्हल करता ते डायरेक्शनान हें व्हायब्रेशन जाता. दिस इज कॉल्ड द वेव थियरी ऑफ लायट. फुडें 1887 हे सालांत हर्ट्स हो सायंटिस्ट आशिल्लो जाणें प्रूव केलें की लायट इज नथिंग बट एनर्जी. इट इज ओन्ली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आणि ऑब्जेक्ट इन स्पेस, प्रत्येक अंतराळात जे स्पेसान ऑब्जेक्ट आसात ते लायट जनरेट करतात आणि ती लायट एज एनर्जी तांच्यान भायर फ्लो जाता. हे डिस्कवरीक आमी म्हणटात इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव्स म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक स्पेक्ट्रम जी फावंडेशन आसा मॉडर्न फिजिक्साची आनी एस्ट्रोफिजिक्साची. जर तुमकां अंतराळ स्टडी करपाचो आसा, युनिवर्स स्टडी करपाचो आसा जाल्यार इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक रेडिएशन्स स्टडी केल्या शिवाय तुमी युनिवर्सा बद्दल कांयच शिकपाक शकनात. की रेडिएशन्स खूब फ्रिक्वेन्सीचे असतात जे प्रत्येक ऑब्जेक्टांतल्यान येतात. तातूंतले 700 ते 800 700 to 800 नॅनोमिटर्स हे रेंजाचे जे रेडिएशन्स येतात तेच रेडिएशन्साक आमी म्हणटा लायट. तितलेच रेडिएशन्स आमकां दोळ्यान दिश्टी पडूंक शकता. बाकीचे खुबशे रेडिएशन्स, भरपूर रेडिएशन्स आसा. एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इन्फ्रारेड, गॅमा रेज हे सगळे रेडिएशन्स आमकां दोळ्यान दिश्टी पडना पण ते आमच्या आंगांतल्यान कंटिन्युअस पास जायत आसा. तुमी हो प्रोग्राम टीव्हीचेर पळयतात, तुमच्या आंगांतल्यान हे रेडिएशन सगळे भायर सरत आसात, ते तुमच्या आर पार वचत आसात. इतले रेडिएशन्स आमच्या भोवती भरिल्ले आसात. वता वता आमचो प्रोग्राम एंड करचे पयलीं हे वेव्स ज्याच्या बद्दल हांवें तुमकां सांगलें, इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव्स हे एक रेडिएशन आसा
आनी ते रेडिएशनाचो एक ल्हानसो भाग म्हणजे लायट जी आमकां दोळ्यान दिसता. बाकीचें रेडिएशन आमकां दिश्टी पडना. रेडिएशनाची स्टडी करतना आमी वेव्स, वेवलेंथ्स, फ्रिक्वेन्सी हे सगळे टर्म्स यूज करतात. हे सगळे टर्म्स इन व्हेरी इजी लँग्वेज, व्हडले रॉकेट सायन्स न्ही, इन व्हेरी सिंपल लँग्वेज हे ल्हानशे क्लिपिंगान भितर एक्सप्लेन केल्ले आसात. केअरफुली हे क्लिपिंग पळयात. Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. आमी पळयलें आमच्या लायट जी एनर्जी आसा ताजी एनालिसीस, ताजी स्टडी, ताजे रिसर्च कसो जालो म्हणून, आनी लायट कशा कशा फॉर्मान लोकांनी स्टडी केली. आज जी आमी लायट वळखतात, जी अंडरस्टँड करतात, ताका आमी मॅक्स प्लँक हे एस्ट्रॉनॉमरा कडेन एट्रिब्यूट करतात. पूण आज आमचो हांगाच वेळ जाल्लो आसा. मॉडर्न फिजिक्स ऑफ लायट कितें हें आमी फुडल्या इंटरनॅशनल इयर ऑफ लायट एपिसोड जेन्ना फुडलो जातलो तातूंत हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. आज हांगाच काबार करता. आमच्या प्रोग्रामा बद्दल, लायटी बद्दल आनी एस्ट्रॉनॉमी बद्दल तुमकां कितें फीडबॅक दिवपाचो आसा, सकल आमची ईमेल आयडी आसा, तुमकां पाठूच जाली आसतली. तुमी सगळो फीडबॅक हांगा म्हाका धाडूं शकतात. आज हांगाच काबार करया. फुडल्या विकात परत आमची भेट जातली. तोपर्यंत पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट.